हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स आयचो व्लॉग न्हू दुसरे भाशेन स्टार्ट केला बिकॉज हांवें न्हू व्लॉगाचो इंट्रो म्हणजे स्टार्टींग कांय शूट करूंक नासलें. सो डायरेक्टली हांव तुमकां हिंगासर रेसिपी दाखयता. हांवें जेवणाक आयज कितें कितें स्पेशल रांदलेलें पळय तें. ओके, सो फर्स्ट थिंग म्हणटा पळय तें थोडेशें हिंगा वेजिटेबल्स कट करून दवरलेल्यो. दॅट इज कॅबेज, कॅरट, कॅप्सिकम, स्प्रींग ऑनियन्स आनी ग्रीन पीस काडून दवरलेले. ओके, सो हे भाशेन सगळे वेजिटेबल्स हांवें कट करून दवरलेल्यो. आनी हिंगासर हांवें वेजिटेबल कट करून दवरले दॅट इज क्युकंबर, कॅरट आनी कॅबेज, ती म्हणटा सॅलडाक. ओके, सो वान्स ते कट करून दवरले उपरांत ते सायडीक दवरले. आनी हिंगासर हांवें तांदूळ दवरलेले फुगोवंक उदकान घालून पुलावाचे. सो ते सायडीक दवरले आनी ताचे उपरांत हांवें उदक दवरलेलें गॅसीचेर तापपाक. ओके, आदोन दॅट इज आमचे बे लिव्स, तिकी, मिरयां, कालाफ्रां आनी इलायची घालून. सो वान्स ताका बॉयल येयले उपरांत हांवें तांदूळ वॉश केले आनी ते उदकान घातले. ओके, सो बेजिकली रायस करपाक दवरले ते. आनी वान्स म्हजो रायस जाल्या उपरांत न्हू तेच सेम हांडयेन हांवें वॉश केली ती हांडी आनी तितून हांवें घातलें फोंड. ओके, सो फोंडाक हांवें घातलेलो स्प्रींग ऑनियन्स वायट आसता पळय तो. आनी ताचे उपरांत हांवें ते वेजीस कट करून दवरल्यो पळय ते एड केल्यो आनी बऱ्यो ते मिक्स केल्यो आनी बऱ्यो भाजून घेतल्यो सॉफ्ट जाय पासून मातश्यो. ओके, हिंगासर हांव तुमकां दाखयतलें रायस जो हांवें कूक केल्लो पळय तो सामको बरो जाला, मोडोंक बी कांय ना म्हूण. ओके, सो तो मिक्सचर केले वेजिटेबल्स आनी मागीर हांवें एड केले तितून आमचे ग्रीन पीस. ओके, आनी ते बरें मिक्स केले सामके आनी बरें शिजोवंक दवरले सॉफ्ट जावं पासून ते वेजिटेबल्स. आनी मागीर वान्स ते मातशे सॉफ्ट जाल्या उपरांत हांवें एड केले म्हाका जाय ती सॉस दॅट इज हांवें एड केल्लें आमचे ग्रीन चिली सॉस आनी सोया सॉस. ओके, ते मिक्स केले बीन लास्टाक मागीर एड केला हांवें मेन हे स्प्रींग ऑनियन्स ग्रीन आसता पळय ते. ओके, सो ते एड केले बरें मिक्स केले आनी हांवें एड केले थोडेशें सॉल्ट. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मॅगी यूज करूं येता, हांवें यूज करूं ना. जस्ट सॉसान आनी सॉल्टान हांवें एडजस्ट केल्लें म्हजो टेस्ट. ओके, सो वेजीस म्हजे भाजून जाल्या उपरांत बरें सॉफ्ट जाल्या उपरांत हांवें एड केलो रायस जो हांवें कूक करून सायडीक दवरलो पळय तो आनी बरो मिक्स केलो. आनी हिंगासर म्हजो फ्रायड रायस जालो रेडी. ओके, सो तुमी पळोवंक शकता काय बरो जाला सामको. कलराक हांवें चड सॉस बी कांय यूज करूं ना, लिमिटेड केल्ली. ओके, सो वान्स ते जाल्या उपरांत तो सायडीक दवरलो आनी मागीर हांव करपाक लागलें हिंगासर बीफ हिमा. ओके, दॅट बीफ मिन्स. सो मिन्स करपाक न्हू आमकां लागतले एक टोमेटो, 2 ग्रीन चिलीज आनी 1 ऑनियन. ओके, सो ते कट केले आनी सायडीक दवरले आनी हिंगासर 1 पोटेटो घेतलेलो हांवें धाकटेशे क्यूब्स केल्ले तेजे. ओके, आनी कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर गार्निशिंगाक. ओके, सो ते कट करून सायडीक दवरले आनी एक पॅन घेतलें तितून बरें तेल घातलें. वान्स तेल तापल्या उपरांत हांवें एड केले स्पायसीस दॅट इज तिकी, मिरयां आनी इलायची. ओके, सो ते मातशे भाजले तेलान आनी मागीर एड केले ग्रीन चिलीज आनी ताचे उपरांत हांवें एड केलो ऑनियन. ओके, सो हे तिनूय आयटम हांवें बरें भाजले. ताचे उपरांत म्हणटा पळय ते एड केले टोमेटो. टोमेटो बरें सामके सॉफ्ट जाल्या उपरांत हांवें एड केले म्हणटा पळय ते पोटेटो आनी मागीर हांवें एड केलो मिन्स आनी ते सगळें मिक्स केलें बरें आनी उदक घातल्यान दवरलो शिजपाक. वान्स तें जाता म्हटल्यार हांवें दुसरे सायडीक पेटयल्यो कोट्ट्यो घालपाक दोंगर घरा कडेन. ओके, दॅट इज दूद घालपाक. सो वान्स कोट्ट्यो पेटून येता म्हटल्यार हिंगासर पळय म्हजो बिन्स बरो सामको शिजोन रेडी जाल्लो. ओके, सो मागीर हांवें एड केले हितून आमचे मसाला दॅट इज रेड चिली पावडर, हल्दी पावडर आनी गरम मसाला आनी थोडेशें मीठ एड केलें टेस्टाक. हिंगासरूय हांवें मॅगी यूज करूं ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी यूज करूं येता. ओके, सो तें बरें मिक्स केलें आनी हांवें तें धांपून दवरलें शिजोवंक. टील देन हांवें हिंगासर घातलो बरो घराक सामको धूप. म्हाका धुपाचो वास म्हणटा तो लायक. कोणाक कोणाक धुपाचो वास लायक तो म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके, सो वान्स धूप घालून येता म्हटल्यार म्हजो मिन्स हिंगासर जालो रेडी. सामको पळोवपाक बी सामको बरो दिसतालो. ओके, सो तो म्हणजे थोडेशें उदक घातलेलें म्हणून हांवें तो गॅसीरूच दवरलो. ओके, सो तो जाता म्हटल्यार हिंगासर करून घेतलें सॅलड. ते सगळें कट करून दवरलें ते घातलें एका बावलान. बरें फ्रेश कोरिएंडर घातली, सॉल्ट घातलें, मिक्स केलें आनी ते सायडीक दवरलें. तितले आमचो म्हजो मिन्स रेडी जालो. वान्स मिन्स रेडी जाल्या उपरांत हांवें गार्निश केलो वीथ फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर. ओके, आनी मातसो वगत गॅसीर दवरलो आनी फ्लेम केली बंद आनी हिंगासर म्हजो मिन्स जालो रेडी. पळोवपाक पळय सामको यम्मी यम्मी दिसता. आनी म्हजो वेज फ्रायड रायस आनी हिंगासर केल्लें हांवें सॅलड. ओके, सो म्हाका कमेंट करून सांगा तुमकां कहो दिसलें आनी कितें पळय तें. फ्रेंड्स
आईच्या ब्लॉगाचा स्टार्टिंग बी कांयच घेवंक नाहलो पळय, आतां घेता. ओके, आनी आईचो व्हिडिओ शूट करपाचे बीन कांय प्लॅन नाहलो हो. सो धेरेपेच जालें तें सगलें. सो ताका लागून हांवें स्टार्ट बी कांय घेवपाक पावोंक ना. आनी येस आयज मातशें वेदरूय बीन सांजच्या टायमार मातशें पावसाळें कशें जालें. हे सायडीन मातसो बारीक पावस पडलेलो आनी गडगडटाले बीन. ओके, आमच्या म्हापसा सायडीन इवन आल्दोना सायडीन जातालें हें तशें म्हणजे पावस बी पडटालो बारीक आनी गडगडटालो. ही भयणीन म्हाका फोन केलो तेन्ना भयण म्हाका सांगताली. ओके, आनी खूंय तरी पावस पडलेलो दिसता, कित्याक न्हू जेन्ना भायर आसलें झाडांक उदक घालतालें तेन्ना मातयेचो वास येतालो. फर्स्ट म्हणटा पळय तशें मातयेचो वास म्हाका आयज घेवपाक मेळलो. फर्स्ट टायम पावस पडलो पळय मातयेचो वास येता आनी तो खूब वास पडलेलो. बरें फील जातालें सामकें वास घेवन, सामकें थंड सामकें. आनी वारें बी थंड मारतालें. बट तेन्ना हांवें कांय वेदराचें शूटूय करूं ना. वारें म्हणनाका खूब मारतालें, खूब म्हणल्यार खूब वारें मारतालें. आमच्या हिंगासर न्हू एक आंब्याचें झाड आहा. ओके, तेज्यान थिंगासर कितलेच आंबे पासून पडले. ती मागीर थिंगासर शेजारची धाकटी भुरगीं आनी ती आनी आंबे काडपाक धांवली सामकें. हांव पळयतालें, म्हाका मागीर म्हज्या चायल्डहूड मेमरीचो उगडास येयलो. तशीच आमी वयतालीं जेन्ना वारें बी मारलें न्हू जाल्यार आमच्या फाटल्यान हें आहा भाट आहा. सो थिंगा वयतालें आंबे बी काडपाक, हांव आनी म्हजी भयण बी. सो म्हाका तो उगडास येयलो. ओके, सो हे भाशेन आयज वेदर आहलो आनी बारीक पावस पडटालें. आनी आतां पासून हांव भायर गेलें ना थंड सामकें वारें मारता पावसाळें. सो तुमकां खबर आहा फुडलो म्हयनो जून. सो आतां पावस पडपाक स्टार्ट जातलो ह्या म्हयन्यान. सो ताजे दीस पावले लागीं पावसाचे. ओके, आयज हांवें स्पेशल थोडेंशें जेवण रांदलां. सो तेन्ना हांवें म्हणटा थोडेंशें शूटूय करतलें म्हणून. सो रांदतना थोडेशे क्लिप्स काडल्या. ओके, सो ते आतां घालता हेजे फाटल्यान. ओके, सो आयज हांवें केलां जेवणाक आमकां रातीक म्हणटा पळय ते वेज फ्रायड रायस, मागीर आमचो हिमो बीफ हिमा केला आनी सॅलड केला. ओके, चड व्हडलेशें कांय करना, कांय फंक्शन बी कांय ना आमगेर, जस्ट नॉर्मल आमकां केलां हें तें. ओके, सो या ते तुमी क्लिप्स बी पळया. आनी एक म्हाका ऑर्डरूय आहली पॅक करून दिवपाची, दॅट इज फाल्यां दिवपाची ती. सो तेन्ना हांवें थोडोसो क्लिप काडलो जेन्ना ऑर्डर पॅक केल्या पळय तेन्ना. मोल आनी पिकल आनी आमची सोलां आहली. ओके, सो ती बॉम्बे व्हरपाची. सो फाल्यां तो कस्टमर येवन व्हरतलो ही. सो ती पॅक केले तेन्ना थोडोसो धाकटोसो क्लिप काडलो, तोय बीन एटॅच करता ह्या ब्लॉगार. ओके, आनी इफ तुमकां तेच भाशेन कोणाकूय ऑर्डर दिवपाक जाय पिकल मोल ओ सोलां बीन जाल्यार तुमच्यांनी ऑर्डर दिवं येता मशीन स्टॉक. अशें तुमकां कोणाकूय ऑर्डर बी दिवपाक जाय दॅट इज मोल, पारा, मागीर मिस्कूट, सोलां, भरलेली तोरां चेपणेची तोरां बीन जाल्यार तुमच्यांनी दिवं येता. आनी आतां पावस येवपाचो लागीं जालो. सो ह्या म्हयन्यान हांव आतां आनीक रिस्टॉक करतलें मोलाचो आनी पाऱ्याचो. सो दॅट पावसाक म्हाका मागीर बऱ्याक पडटलें न्हू. सो ताका लागून पावसा बी वत आसता मिरसांगो बी सुकोवपाक खूब त्रास जातले. सो ताका लागून ह्या म्हयन्यान हांव करतलें. ओके, पळोवया केन्ना टायम मेळत थंय करतलें हांव. शेअर करतलें हांव तुमची जे दिसा हांव करता पळय त्या दिसा. ओके, सो आतां हांव म्हजो स्टॉक आतां ऑलमोस्ट काबार जावपाक पावला. सो ताका लागून इफ तुमकां कोणाकूय ऑर्डर बी करपाक जाय जाल्यार तुमच्यांनी करूं येता. आनी या तशें म्हाका आनीकूय ऑर्डर्स बी आहल्यो फाटल्या दिसाक तेन्ना हांवें शूट बी कांय करूंक ना. सगळें म्हाका शूट करप पॉसिबलूय जायना. सो ताका लागून ओके, सो येस तुमी आतां एक क्लिप्स पळया सगळे. आनी हांव तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. टिल देन टेक केअर, बाय बाय, गूड नायट, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग.